Apalipa ucuk. रूच येईल याक म्हाका समजी. सो गाइस तुम्ही पोवू शकता आयज आमगेर आसा फुल पावर बिर्याणी आणि नुस्तें फ्राय. बरा तू गुडा न्हिदता सारके. सो गाइस आग आम्ही कितें करूंक सोदता आयज हांव न्हू आयज तू करतलाय. ओके सो गाइज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि सो सॉरी माझी दाढी वाडलेली आहा, म्हाका टायमूच मेळोंक ना कट करपाक. आणि सुकणी पळयात हांगासर घोटेर पळया कितले आहात ते. आणि येस आयज आमी डीश करूंक सोदता फूल पावर. काल तुमकां दाखयलेली कालच्या ब्लॉगान हांवें सांगलेली की तुमकां ती डीश हांव घालतलो म्हणून. सो आयज आमी येयल्लेले आसा ओपन एअर सारके हांगासर ती डीश करपाक. ओके फुल पावर सारखी आउटडोर कुकिंग इज अमेजिंग. ओके सो गाइस पळयात किता चिकन साफ करता. हे चिकन आम्ही इंस्टामार्टा वयल्यान हाडला आम्ही फ्रेश सारखे. अर्धे खाल्ले घरामध्ये. मनीषा पळय सेटअप रेडी दवरता आमचो. वा 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 सेटअप रेडी. ओके सो गाइस तुम्ही पोवू शकता आता आग करता चिकन मॅरिनेट. तुमकां सांगता आमी कितें करता ते पळयत राहा तुम्ही. स्टे ट्यून. वय ओके सो तुम्ही पोवू शकता जाल्लेले आसा फुल पावर मॅरिनेशनाचो प्रोसेस चालू. पळयत राव आमी कितें करता पळय ते. सो तुम्ही पोवू शकता मनीषा थंय कटिंग करता वेजिटेबल्स. आणि कितें कितें वेजिटेबल्स घेतला ते पळय दाखयता तुमकां. आमी घेतलेले आसा कॅबेज, टमाट आणि कसले तरी म्हणटा तेका स्प्रिंग ऑनियन आणि टमाटर. ओके सो गाइस तुम्ही पोवू शकता हांगासर काल तापलेली आसा फुल पावर सारकी. मला आयज आमी करता आउटडोर कुकिंग. भाजपाचें काम आग करतले आनी मागीर फुडलें तुमकां हांव सांगता कशें कितें तें. हा और बड़ा स्पीड बड़ा. तुम्ही पोवू शकता आता काय बरें चिकन फ्राय जाता. मागीर तुमकां सांगता कितें करप पळय तें. ए बिल्ली ए तू कितें कापेत पिजूंक येयला? ओय बिल्ली मावशी पळय वारें मारता न्हू म्हणून जुगाड गेला. सॉलिड वारें मारता सारके. ते तुम्ही पळया माडूच कसो हालता पळय तो पळया. बिल्ली मौसी बिल्ली खुशबू पहचान उसके ऊपर खुशबू. या ये देखो चिकन का खुशबू दे रही है उसको. बिल्ली मावशी यो येतली बिल्ली मावशी येयली. खूप मेहनत करून येयली बिल्ली मावशी. उधर से कूद के आई है वो. बिल्ली मावशी येता गो तुझ्याकडे. मावशी बिल्ली मावशी काय बरे खाता पळय.
वय उचूक आपालिपा उचूक जाता 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 पकने दो बेचारे को, नहीं तो हाँ। परेशानी हो जाएगा। हितून हा चिकन. ओके, सो चिकनाच्या भितर आम्ही ॲड करूया टमाटर, कॅबेज, स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन मिरची आणि मिरची 2 कट केल्या न्हू. सो हांव घालता एकूच, थोड़ा हाँ चड घाली ना बस. बस, ओके, क्योंकि वो मिर्ची बहुत तीखी है। हे घालता. अब इसको मिक्सिंग तितून बरें दवरता. फुल पावर सारको. ओके, सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांवें हे मिक्स केल्लेलें आसा. सो आतां हितून वयतलो न्यू इन्ग्रेडियंट. घाल गो पेरी पेरी घाल. बस 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 बस. ऑरेगॅनो घाल. बस बस. आणि ते मेयोनीज घाल. घाल मेयोनीज. बस 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 बस. आता ते बरें मिक्स कर सारकें उजो कसो. गायज हे आतां मिक्स जातलें. मिक्स जालें काय मागीर आमचे होममेड चिकन शोरमा ब्रेड रेडी आसा. तुमकां जाय जाल्यार आनी खूब कितें कितें घालूं शकता तुमी. फॉर एग्जांपल शिमला मिर्च घालूं शकता, कोरिएंडर घालूं शकता, मागीर आनी खूब कितें तुमकां जाय ते ब्रॉकली घालूं शकता. हां, कॉर्न घालूं शकता, पूण कॉर्न इतलें बरें लागना चिकनान. ब्रॉकली घालूं शकता आनी 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 काय ना, बारीक सारीक अशें तुमकां कितें जाय तें घालूं शकता. शिमला मिर्च व्हेरी इम्पॉर्टंट जाय जाल्यार, पूण थोड्यांक आवडना म्हणून आमी घालूंक ना. म्हाका तितली आवडोंक ना म्हणून हांवें घालूंक ना. तर तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता. कॅबेजीची लांब पानां घालूं शकता अशी. सो आतां आमी हाडलेलो आसा बरी पोळी सारकी. हांवें फ्रेश हाडलेली आहा म्हापसा मार्केटांतल्यान, बेकरींतल्यान हाडलेली आसा. तुका खबर आहा आमकां खंयची बेकरी ती? हा, हय, खंयची? थंयसर हे डोस बी गावता ते. हां, आक नांव घेवंक सोदिना. आक कॉलेबरेशन. तुका खबर आहा अंकिता कॉलेबरेट करूंक सोदिना म्हणून तेजें नांव घेयना पयलें हांव. ते म्हणटा आपणाक पयशे दी जाल्यारूच आपूण कॉलेबरेट करता. बडे तेज हो आक. हां, पळय बेस्ट बेस्ट. इस तरफ देखो, पळय काय बरो आहा पोळी. ऐसा लग रहा है मुंह खुला है. सो गायज आमी आहा तिगूच मेंबर न्हू. सो आमी 3 पोळयो कट केल्लेल्यो आसा. आतां भितर वयतले सगळे स्टफींग आमचें. रूच येयली आक म्हाका सामकी. ऐसी जीभ लपलपाई. मजा आ दोर आता सायडीक तो. सो 3 ब्रेड आनी बाकीची कित्याक ना. ब्रेड खूब आहा पण बाकीचे कित्याक ना जाणा तुमकां खरें सांगता. आनीक जे भुरगे आमचे थोडे वांगडा आहा पळय ते वेज, प्युअर वेज, ते चिकन बिकन खायना. सो तांकां बेश्टे हाडून तेंचे भ्रश्टाचार करपाचें ना न्हू, त्या खातीर. पुरो 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 पुरो. चडी घाली जाल्यार बरें लागना. तोंडार मारता. ये लहसुन से बनता है? लहसुन से बनता है ना, तो अंडे, एग्स, दूध, तेल. वय सोतो ब्रेड म्हाजो. घे. ओके, सो गायज आमचो होममेड शोरमा जाल्लो आसा रेडी. शोरमा ब्रेड, चिकन ब्रेड जाल्लो आसा रेडी. सो आर यू गायज रेडी टू हॅव? आक तू रेडी आहा? हय तर. घे हो घे. या हय, कित्याक आनी ह्या वाटेंतलो बूक केल्लो आहा. धर मनीषा. वय हांगा मिरची जाय. कोणाक जाय मिरची? हा पळोवया. बरो जाला. फक्त पावूच खाल्लं मग भितर चिकन खावकूच ना मग. बरो जाला न्हू टेस्टी. मनीषान सारकी फील दिली. सारकी मेयोनीज सारखे ओटाक लागले पळय तेज्या. आतां सारकी फील येयली टेस्ट आहा म्हणून. चला आतां हांव म्हाजो खाता आनी तुमकां मेळटा डायरेक्ट घरा कडेन न्हू का. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमगेर आसा फूल पावर बिरयाणी आनी नुस्तें फ्राय. आयज आमच्या मुखार आसा चिकन बिरयाणी आनी आहा इसवण. चला 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 चालू करता हांव खावपाक. ओके, सो पुडींग केलें परत.
नाका नाका म्हणचे कित्याक मारले हांव येवच्या पयलींच 3 केले खावन ये मोकळें पुडिंग पळया पुडिंग पुडिंग. ओके गायज, सो आयचो तुम्ही ब्लॉग पयला आसतलो. आयज आमी केलेले आसा फूल पावर धमाल आउटडोर कुकिंग. ओके, आणि ब्रेड शोरमा तुमकां आवडला आसतलो. काल आमी घातलेलो रोटी शोरमा तुमकां आवडला आसतलो. आवडला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करा. आणि म्हाका आल्बा आंटीगेर वचोन सायबीण माय खूब बरें दिसलें. इट वॉज अ प्युअर फील. आमी न्हू खंयच्या एका देवाच्या मदीं हेतून तेतून आमी भेदभाव करिना. मुस्लीम, हिंदू, क्रिश्चन, सीख आमकां सगळे एक समान. ओके, हे सगळे केला ते आमचे आमच्या लोकांनी केला, देवान करूंक ना. ओके, सो वी बिलीव इन एवरीबडी. आमी खंयच्याय धर्माक हे करिना, सगळ्या धर्माक मानता. हांव जाल्यार सगळ्यांक मानता. ओके, आनी सायबिणीचे म्हाका ब्लेसिंग्स टू गूड. म्हाका ल्हान आसतनाचे दीस उडास येयले. तुमकां हांवें फाटल्या ब्लॉगान सांगलां कितें पळय तें परत परत सांगून तुमचो टायम वेस्ट करपाक म्हाका कतेय आवडचें ना. ओके, आणि येस, हांगासर परत परत तुमकां सांगता की डायरेक्ट घरा भायर येवं नाका. आनी अशें परत जाल्लेलें आसा. परत हांव घालतलो युट्यूबार. परत फुडल्या मनशाक त्रास जातले, लोक हेट करपाक लागतले, आनी म्हाका तें जाल्लेलें नाका. हांवें तेका परत बरी भशेन मेसेज, एका भुरग्याक बरी मेसेज करून सांगली की बाबा अशें करूं नाका. ओके, नेक्स्ट टायम आमी लिगली एक्शन घेतले. अशें तर डायरेक्ट येवंक लागत जाल्यार आमकां मेसेज करा, कॉन्टेक्ट घेया, नंबर घेया. तेका एक प्रोफेशनल वे आसता. गेले उठले सुटले डायरेक्ट कोणाच्या दारा भायर वले हाय केले, नॉट गुड. आमी कामान बिजी आसता, आमच्या हितून बिजी आसता. हांव रातभर एडिटींग करता, हांव दनपारां लेट उठ्ठा, म्हाका म्हाजी झेमूय मोड जाता, डिस्टर्ब जाता, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एवरीबडी डोंट हॅव सेम हे रुटीन आसना. म्हाजो डिफरंट आहा, तुजो डिफरंट आहा, तेजो डिफरंट आसा, तसो आसता. सो प्लीज अंडरस्टँड करा. ओके, आनी संगीता रेड्डी हेजे तुमी व्हिडिओ पयला आसतले न्हू, टोटली ब्लायंड. कोणी तेका हेल्प करूंक सोदता जाल्यार फुडें सरा, म्हाका कॉन्टेक्ट करा, नाल्यार तेका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करा, विच एवर पॉसिबल. ओके, आनी चॅनलाचेर जर तुमी नवे आसा जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. आनी बिरयाणीची तुमकां जर रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. हांव तुमकां बिरयाणीची रेसिपी घालता. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल टाटा, गुड नायट आनी बाय.